प्रशांत पुरुषोत्तम गांवस देसाई। हांव केपें तालुक्यांतलो आनी शेल्डे गांवांतलो ऊस उत्पादक, पारंपारीक ऊस उत्पादक। हांव सरासरी 40-45 वर्सां म्हाजे बापूय, म्हाजे आवय, म्हागे घरांत सगळे ऊस रोयताले आनी आमचो जो ऊस आसा तो आमी संजीवनी साखर कारखान्याक पुरवठा करताले। संजीवनी साखर कारखानो 1972 गोंय राज्याचे पहिले मुखेलमंत्री स्वर्गीय श्री भाऊसाहेब बांदोडकार हाणे हो कारखानो दयानंद नगर उसगांव स्थापन केल्लो। आनी हेजो मोटीव कितें आसलो, प्रेरणा कितें आशिल्ली? की प्रेरणा इतली आशिल्ली की केपें तालुका, काणकोण तालुका, सांगे तालुका, धारबांदोडा आनी जे जाग्यांनी उदकाची सोय आसा थंगा ऊस पिकावळ जावची आनी तो ऊस जे पारंपारीक ऊस उत्पादक आसात, जे काबाड कश्ट करपी शेतकरी आसात तेणी तो ऊस लावचो आनी ते ऊसा पासून तेंची जीवन तेंचे सुदारचें, तेंगे भुरग्यांक शिक्षणा पयशे मेळचे, तेंगे घरदारा पयशे मेळचे आनी तेंगेलो संसार बरो जावचो म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकरान ही संजीवनी साखर कारखाना स्थापन केल्लो गेल्लो। जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान हो कारखानो स्थापन केल्लो गेल्लो तेन्ना गोंयांत फक्त संजीवनी साखर कारखाना मायनिंग आशिल्लें, टुरिझम बसून तितले प्रमाणात नाशिल्लें। तेन्ना ह्या संजीवनीचे प्रेरणा दवरून ह्या ठरावीक तालुक्यांनी जो ऊस उत्पादक जातालो तो शेअर होल्डर जातालो, तो ऊस पुरवठा कारखान्याक केलो की तो शेअर होल्डर जातालो आनी त्या शहरांतल्यान संजीवनी साखर कारखान्याची शेअर कॅपिटल तयार जातालें। आमचेर असो पेस प्रसंग येयलेल्यान आसा की आमच्या घरांत कोण सरकारी नोकर वर्ग ना, आमी डिपेंड वर संजीवनी साखर कारखाना करून आमकां सांगलें की तुमकां कोणा ऊस पळय रोवपा जायो तेणी ऊस रोयचो, ना जायत तो ऊस कर्नाटका धाडचो, तुमकां कंपन्सेशन मेळटलें। हांव ह्या संजीवनी साखर कारखाना ऊस उत्पादक शेअर होल्डर, गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचो पदाधिकारी हांव, तसोच जी संजीवनी फॅसिलिटेशन कमिटी म्हणून काडली गेलेली मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान, तेन्ना म्हाजेय बी तितून नांव आसा। रुट्र नंबर श्री प्रशांत पुरुषोत्तम गांवस देसाई। ही जी ऑर्डर पास केली की मुखेलमंत्र्यान पास केली आनी तितून भितर एडवोकेट नरेंद्र सावयकर हाका चेअरमॅन केलो आनी इतर प्रसाद गांवकर सांगेचो एमएलए, सुभाष फळदेसाय एक्स एमएलए सांगे, रमेश तवडकर एक्स एमएलए काणकोणा, सतीश तेंडुलकर एक्स डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, राजेंद्र देसाई प्रेसिडेंट ऑफ शुगरकेन फार्मर्स आनी इतर आमगेले सगळे ऊस उत्पादकांक घेवन ही फॅसिलिटेशन कमिटी काढली आनी ऑर्डर पास केली। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर नेविल अल्फान्सो जेन्ना ही ऑर्डर काढली तेन्ना हांवें स्ट्रिक्टली ओपोज केलो गेलो। हांवें सांगलें की आमचो शेतकऱ्यांचो जो मूलभूत रायट आसा तो ही फॅसिलिटेशन कमिटी काडटलीच आमकां डायल्यूट केले गेले। आमकां संजीवनी साखर कारखान्याची जी संघटना आशिल्ली तांकां कांयच पावर ना जालो, पावरलेस गेले आनी ही कमिटी काडटना हांवें इमिडिएटली विथीन शॉर्ट पिरियड भितर हांवें रेजोल्युशन धाडलें एमडीक आनी नेविल अल्फान्सोक धाडलें आनी मुखेलमंत्र्याल्या ऑफिसांक हांवें सीएमएल ऑफिसांक हांवें म्हगेलें रेजोल्युशन धाडलें की ही फॅसिलिटेशन कमिटी आसा ती म्हाका मान्य ना, तेन्ना हांव लीव जालो, हांवें सोडली। विधानसभा इलेक्शन येयल्यार जुमला दाखयताय, पंचायती इलेक्शन येयल्यार जुमला दाखयताय, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येयल्यार जुमला दाखयताय, झडपी इलेक्शन येयल्यार जुमला, अशें करून तुमी गोंयचो जो मूलभूत जो शेतकरी आसा जेंकां शेती पासून आपले संस्कार करपाचो, शेती पासून तांकां आपले भुरगे बाळांचे फुडाकार करपाचो, तांकां तुमी आज हासातळा घालतात। सरकार जर ह्या पद्दतीन वयता जाल्यार सरकारान रोखठोक हेचेर उपाय योजना करची। दिवचें सरकारान शेतकऱ्यांक रिजर्वेशन कित्याक दिना सरकार? जो शेतकरी, ज्या शेतकऱ्यांक कृषी कार्ड आसा ताका रिजर्वड करचो, कित्याक करना सरकार? मीन्स सरकाराली पॉलिसी जी आसा ती इतली डबखाय गेलेडीन आसा। शेतकऱ्यांक आमकां शेअर होल्डरांक लिक्विडेट करून उडयले। जेन्ना संजीवनी साखर कारखान्याची जनरल बॉडी मीटिंग शटडाऊन करून उडयली, मीन्स आमी संजीवनीचे शेअर होल्डर आशिल्ले तांकां लिक्विडेट केले गेले। हो आमगेलो एडवोकेट नरेंद्र सावयकर हाडून एक बागायदार म्हणून संस्था आसा, तो इयरली नोव्हेंबराक जनरल बॉडी मीटिंग घेता। ताका सहकार क्षेत्राचे भरपूर ज्ञान आसा, तोय एग्रीकल्चरलिस्ट, तोय ऊस उत्पादक, पण तो आज इतलो प्रेशराक आला कित्याक आहा? तो केन्नाय कसले ब्र काडना। आतां उल्लेख केला त्या पासून मॅडमींचो उल्लेख केला आयतीन मास्करानेस हेणे लुटून खायलें हांगा सांगे तालुका।
देशाचो प्रधानमंत्री सांगता हम मंडी खत्म करेंगे, हम दलाली खत्म करेंगे. ह्या देशात गोंया भितर हो दलाल येयलो खंयचो, हेका हाडलो कोणे? आणि असले दलाल जर तुमचे कडेन आसाय जाल्यार गोंय चलतलें कशें? आता आमगेलें एकच उरलां गोंयकारांलें, इतलेंच. शेती सोडपाची आनी गांजा वचपाचो, ड्रग्स कल्टिवेशन करपाचें, इतलेंच उरलां. आमचे जमनीर आमकां पिकयता कितें? हेंचे आनी कसलोच कंट्रोल जायना. एग्रीकल्चर पॉलिसी हेंचे कडेन सारकी ना. फकत आमकां कृषी कार्ड दिलें. कृषी कार्डान मिन्स आय एम द फार्मर, हांव शेतकरी. कृषी कार्ड करून आमकां अन्नधान्य कशें मेळटलें? कृषी कार्डचा डॉक्युमेंट. आमी डिमांड करता सरकारा कडेन आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान की सरकारान बेगोबेगीन लगभग सामकी युद्ध पातळीचेर एक्शन घेवपाक जाय. आणि जे जे कोण संजीवनी साखर कारखान्याचेर हांगा इन्वॉल्व आसाय तेंचेर इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. संजीवनी साखर कारखान्याचो पेट्रोल पंप आसा स्वताचो मालकीचो, तेजो पळय दिसाचो जो टर्नओव्हर जाता तेचे पयशे आसा ते कोणा वयताय? कोणा अकाउंटार वयता ते पयशे? कोण हाडटा पेट्रोल डिझल? कोण हाडटा? तांकां कोण खपयता? कांयच हिशोब ना. जी संस्था, जी सरकार क्षेत्राची संस्था, ती 10 जाणांची संस्था, ती आज सरकार लुबाडता. आज संजीवनीचेर केलें, फाल्यां डेरी गोवा डेरीचेर जातलें, फाल्यां आनी कितल्योश्यो बँक्स आसाय, कॉपरेटिव्ह क्षेत्र, सहकार क्षेत्रांतले बँकी आसाय, सोसायटी आसाय, तेंचेर रस जातले. सरकार जे करप्शन करता तेंका जर प्रोटेक्शन करता न्हू जाल्यार जे चेअरमॅन जे जातात ते चेअरमॅन पळय लोक भोंवतात आनी लोकांक सांगता आपल्या मत दी, आपल्या निवडून दियाय. ते आनी गोंयाक आनी कॉपरेटिव्ह दवरचे ना. मिन्स आमी डिमांड करतात, आमी शेतकरी आज डिमांड करतात की हेजेर सखोल इन्क्वायरी जावची आनी हेजेर जाता तितले बेगीन तात्काळ आमकां फुडें कोर्स ऑफ एक्शन घेवचे पयलीं सरकारान हेजेर इमिडिएट एक्शन घेवपाक जाय.